साळ देवस्थानचे जे कितें इशू चल्ल्या म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा आणि मामलेदारानय हेचे मॅटर चालू आसा। पण गेल्या 2-3 दिसा पयलीं एक धक्कादायक बातमी आमच्या हाती लागली। म्हणजे जे गेल्या फावटी एक रिपोर्टर ज्या जमनीर आमी गेल्ले 69,000 लँड जी देवस्थानची आसा ते लँड स्कॅम आणि येदो व्हडलो स्कॅम आसा हो देवस्थानाचो तो आयज गेले 2-3 दिसा पयलीं देवीने आमकां दाखोवन दिले। म्हणजे कोण तरी भायल्या मनशान आमकां हे अशें जाला अशें आमकांय खबर नासली आणि साळांतली जी रयत पिळगी आसा कमिटी आहे कोणाकच हे खबर नसले। हे जे स्कॅम केला हेचो मास्टर माइंड जो आसा हो विशाल परब आसा आणि अध्यक्ष कालिदास राऊत आणि त्यांच्या बरोबर सगुण राऊत हो हितून सामील आसा। आणि जी लास्ट टाइम जी भूमिका देवस्थानची जी तिजोरी फोडलेली तेतूनय तो सगुण राऊत सामील आहा। म्हणजे हे सगळे हे गँग आणि हे 10-12 लोकांचे हे गँग आसा आणि व्हडलो स्कॅम हो साळान जो देवस्थानचो चल्ला त्या स्कॅमाची माहिती दिवपाक आमी हांगा येयल्ले आसा। कित्याक हे खंय तरी हे जे लोक आसा हे जे भोंवता हे लोकांक कळपाक जाय की हेंच्यांनी केदे व्हडले स्कॅम केला ते। आयज जेन्ना आमच्या हातीन जे पयले जे हायकोर्टान ऑर्डर जाल्या की हेंचेर इन्क्वायरी बसची ती इन्क्वायरी बसलेली आणि ती इन्क्वायरी चालू आसा आणि अचानक गेले 3 दिसा पयलीं आमच्या हातीन जे डॉक्युमेंट पडले ते म्हणजे लोकांनी पळोवचे की इतले धक्कादायक स्कॅम आणि हे गोयच्या सीएमानय हेचेर लक्ष दिवपाक जाय। तशेंच गोंया राज्याचे गव्हर्नर आसा त्यांच्या पर्यंतय ही माहिती पावपाक जाय। कित्याक ही जी देवस्थानची लँड आसा ही 69,000 एरिया आसा एक प्लॉट आणि ह्या प्लॉटा ही जी जागा आसा 69,000 अक्षरशः ह्या लोकांनी प्लॉटिंग केला आणि धक्कादायक म्हणजे प्लॉट करून आणि या तिगात लोकांना हे खबर आहा तो मास्टर माइंड हा तो विशाल परब कालिदास राऊत पयलीचो अध्यक्ष आणि सगुण राऊत हेंका तिगाकच हेची गोष्ट खबर आसा आणि हेंच्यांनी हे लीज डीड मारला टोटल 69,000 हो तो देवीच्या नावाचो उतारो आणि हे जे प्लॉट केल्या हे तुम्ही पळोवू शकता ABCD हे प्लॉट केल्या प्लॉटिंग केल्या। आयज गव्हर्नमेंटचो रूल आसा खंयचीच जमीन एग्रीकल्चर जमीन किंवा ऑर्चर्ड लँड प्लॉटिंग करपाक अलाउड ना। ओनली सेटलमेंट जागा ती तुम्ही प्लॉटिंग करू शकता। पण हेंच्यांनी हेंका खंय तरी राजकीय पाठबळ आसा आणि राजकीय पाठबळाच्या आधारे हेंच्यांनी व्हडलो स्कॅम करपाक हे पावले आणि हे प्लॉटिंग जे केला ते त्यांच्यानी आमकां सध्या त्यांच्या लेटरा प्रमाणे 5 प्लॉट आसा पण आमकां 3 प्लॉटाचे आमकां एग्रीमेंट लीज डीड मारला पळय तेतून स्टॅम्प ड्युटी भरल्या रजिस्ट्रेशन फीज भरल्या आणि देवस्थानचे लेटरेट लायला की 5 प्लॉट त्यांच्यानी केल्या म्हणून हेची माहिती अख्ख्या साळांतल्या रयत पिळगीक कोणाकूच खबर ना। आणि हे जी देवाची हे लायल्या देवाचे जे लेटरेट लायला तेचेर इवन डेट ना। ते हांगा म्हटला मीटिंग घेतली म्हणून ते मीटिंग हेल्ड ऑन तुम्ही हे करू शकता ती डेटी हांगा ना। म्हणजे हे टोटली हे फ्रॉड आणि हे फटींगपणा आणि हे चोरी म्हणजे हेचो आयज जर त्या जमनीचो व्हॅल्यू 69,000 जर धरलो जाल्यार करोडांनी व्हॅल्यू जाता आणि अशा पद्धतीन हे जे लीज डीड केला लीगली हेचेर बरयल्ले आसा की ही जमीन जी आसा देवाची जमीन देवाच्या नावार हेंका कोणी रायट दिलो हे खबर ना। पण आयज जर तुम्ही पळयले की टाउन प्लॅनिंगान ह्या प्लॉटांक मंजुरी दिला आणि टाउन प्लॅनिंगाक आयज हांव सीएमाक हांगाच्यान गोंयच्या सीएमाक उलो मारता देवस्थानच्या जमनीक टीसीपीन प्लॉट करपाक एग्रीकल्चर जमनीक कशे अलाउड केले आणि हेंका कोणी रायट दिलो एज पर देवस्थान ऍक्ट जर 20 वर्सां जमीन दिवपाक जाय जाल्यार ओनली गव्हर्नर कॅन अप्रूव्ह। गोंय राज्याचो जो गव्हर्नर आसा तेकाच रायट आहा देवस्थानच्या ऍक्टा प्रमाणे
गोंय 20 वर्सां जर कोणाक जमीन दिता जाल्यार देवस्थान जमीन आसा जाल्यार गोंय राज्याचो जो गव्हर्नर आसा आमचे गव्हर्नर तांकांच रायटा. आणि टीसीपी डिपार्टमेंटान जशें हांव आयज विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आहा तांकांय उलो मारता, अशा पद्दतीन जे टीसीपीन जे हांकां परवानगी दिल्या प्लॉट करपाक देवस्थानच्या जमनीर, हे कशें कितें सीएमाचे हांचे लक्ष घालपाचें बा हे घडले कशें आनी हांकां खंयच्या राजकीय मनशाचो पाठबळ आसा? विदाउट राजकीय मनशाच्या पाठबळा शिवाय हे जावंच शकना, इम्पॉसिबल आसा. आणि दुसरी गोष्ट, ही जी देवाची जमीन आसा जी देवस्थानच्या नावार आसा आणि आयज ह्या लोकांनी जे हे घेणारे आणि हे देणारे हे सगळे फ्रॉड आणि हो सगळो क्रिमिनल ऍक्ट आणि जे साळाची रईत पिलगी आसा ह्या महादेव भूमिकेचो हेंच्यांनी विश्वासघात केल्लो आसा. रईत पिलगीचो शाळांतल्या सगळ्या लोकांचो विश्वासघात केल्लो आसा. आणि हे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट म्हणजे ज्या लोकांनी हांकां पयलीं जे जबरदस्ती हांच्यांनी ते 6 वर्सां अध्यक्षपद दवरलेले हांकां हेच करपाचें आसलें आणि गेले 6 वर्सां हांच्यांनी हेच केलां. आणि हेचेर अशें धक्कादायक बरोवन दिला आसा की ही जे 69,004 प्लॉट हांच्यांनी केला ते तांच्यांनी फक्त पर इयर देवस्थानान 1.5 लाख तेचेर बरयल्लो आहा. म्हणजे त्या प्रत्येक प्लॉटार 50,000 म्हणजे 3 प्लॉट टिनाचे आमकां मेळ्ळा. पूण ही जमीन जर देवस्थानाक परत जाय जाल्यार क्लियरली हांगा मेन्शन केला रजिस्टर लीज डीड आसा हेचेर मेन्शन केल्ल्या सगळ्या गोंयच्या लोकांनी आयकचे, साळांतल्या लोकांनी आयकचे आणि हांगाचे कोण लोक तेंच्यांनी आयकचे. जे पाठबळ कोणाचे आहा ते कळटले फाल्यां. आमकां लोकांक सगळ्या बिचोलच्या खबर आसा कोणाक हे जे चोर आसा हांकां कोणाचे पाठबळ आहा हे सगळ्यांक खबर आसा. आयज जर ही देवाची जमीन, देवाच्या मालकीची जमीन जर आमकां जर देवस्थानाक परत जाय जाल्यार आमकां त्या मनशान, त्या भायल्या मनशान हेंच्यांनी ताका 2,40,00,000 आमी पे करपाक जाय. परत सांगता, देवाची 69,000 जमीन जर आमकां परत जाय जाल्यार 2,40,00,000 आमकां साळांतल्या देवस्थानाक जे पण भायले लोक जेंच्यांनी प्लॉट ह्या विशाल परब आणि कालिदास रावत आणि हे सगुण रावत हेंचे जे करून हे षडयंत्र रचून जे विकल्या तशेंच जाला, हांकां जर ही जमीन आमच्या देवस्थानाची आमकां परत हाडूंक जाय जाल्यार आमकां 2,40,00,000 परत सांगता 2,40,00,000 आमकां त्या मनशाक पे करपाक जाय. हेचेर अशें क्लियरली बरयल्लें आहा. दुसरी गजाल हेचेर बरयल्ली आसा की जर आमकां अख्खी रईत पिळगी किंवा जे महाजन आहा ते जर त्या जमनीन पांय दवरीत जाल्यार तो मनीस आमकां उखलून भितर उडोवंक शकता, हे हेचेर बरयल्लें आहा. तिसरी गजाल हेचेर बरयल्लें आहा की ह्या मनशान जेका हेंच्यांनी हे दिला, लीज डीड मारला, त्या मनशान त्या जाग्यार तो कन्स्ट्रक्शन करू शकता, तेका जाय ते करू शकता, बिल्डिंगे बांधू शकता. आणि दुसरी गजाल तो जे कितें करता तुम्ही तेका आमच्या महाजनाची किंवा देवस्थान कमिटीची किंवा मामलेदाराची की गव्हर्नराची कोणाचीच परमिशनाची गरज ना अशें हेचेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. म्हणून आयज गोंयकारांक आनी सांगता आनी सीएमाक उलो मारता की कशा प्रकारे देवस्थानाच्या जमनीची विल्हेवाट आणि कोट्यावधी रुपयांचो हेंच्यांनी घोळ केल्लो आसा. काल साळान मीटिंग जाली, त्या मिटिंगेक ही चर्चा आमी करपाक मिटिंग आपयल्ली आणि दुसरोय विषय आसलो. तेन्ना ह्याच लोकांनी विशाल परब, कालिदास रावत आणि त्याच्या वांगडा जे सामील आहा तातूंत 1-2 गव्हर्नमेंट सर्वणे आसा भितर, हेंच्यांनी हैदोस घातलो. म्हणजे जी मिटिंग आसली हे आमी लोकांक कळयतले म्हणून थंय डिस्टर्बन्स केलो, थंय झगडी करपाचो प्रयत्न केलो. कित्याक तांकां हे लोकांक कळयलें नाका. तेतून एक धक्कादायक आनी एक गजाल कळ्ळी की त्या कमिटींतलो एक प्रमोद राऊत, सगळे महाजन 150 महाजन काल जमलेले. प्रमोद राऊत म्हणून त्याच कमिटीन खजिनदार म्हणून आसा. तेणी जेन्ना हे आमी हांवें दाखयले तेणी म्हाका कानान सांगले सगळ्यांच्या उदीर, भाई हे आपल्याक खबर ना, हेंच्यांनी असले स्कॅम केले आपल्याक खबर ना. तेन्ना हांवें ताका सांगले अख्खे महाजन देवळान जमलेले आहा, तूं अख्ख्या महाजनाक सांग की हे तुका खबर आहा काय खबर ना. तेणी सगळ्या महाजना समक्ष सांगले की हे जे तेंच्यांनी स्कॅम केला ते आपूण त्या कमिटीन आसलो, पण हे जे केला हे आमकां कोणाकच म्हाका खबर ना, आपूण खजिनदार, पण हे जे केला ते खबर ना म्हाका. आणि तेणी जेन्ना हे पळयले तेन्ना सगळ्या उदीर सांगले हो देवाक हेंच्यांनी धोको दिल्लो आसा, साळांतल्या रईत पिळगेक धोको दिल्लो आसा. आणि अशा प्रकारे कोट्यांचे स्कॅम
ह्या पहिलीची जी कमिटी आसा हेंच्यांनी केल्या आणि ह्याच्यातलो सगळो मास्टर माइंड जो आहा तो विचार करून तशेंच अशे देवस्थानचे जे दागिने असले देवस्थानचे जे वस्ती असले तेतून जेन्ना आमी तेन्ना हँड ओव्हर घेवन गेले आमी सोनाराक आपयलो कित्याक हेंच्यांनी हे खूप कारस्थाना केल्या हे सगळे स्कॅम केले हे आमकां खबर असली तेन्ना हांवें जे हँड ओव्हर करतना सोनाराक घेवन गेलो तेन्ना ह्या लेटरान मामलेदाराच्या एकेन बरोवन दिले आणि सगळ्या लोकांनी पळयले व्हिडिओग्राफी केल्ली आसा भितर 5 हार जे आसा देवीचे जे सोन्याचे हार हे 5 हार डुप्लिकेट तेंच्यांनी दिल्या आयज म्हणजे खंयच्या थराक हे लोक पावल्ले आसा म्हणजे स्कॅम पैसो खावपाक खंयच्या थरा मेरेन हे खंयच्या थराक गेल्या हे आज लोकांनी गोंयच्या लोकांनी पळोवपाची गरज आसा। तुम्ही पळयतात GNH।